रस्ते सेगीतपणान खणप बंद करपा खातीर सरकार नवी कल्पना घेवन मुखार सरला। आता रस्ते खणपाची गरजच पडची ना। केबल घालपा खातीर रस्त्या सकयल अंडरग्राउंड सुवात दवरपाचे भौशीक बांदकाम खात्यान थारायला। हे विशीं सरकारी तशेंच खाजगी आस्थापनांकय कळीत केला। रस्ते हॉटमिक्स करपा पयलीं तुमची कामां करून घेयात। एकदा रस्ते केल्या उपरांत फुडल्या 3 वर्सां मेरेन तुमकां कांयच करपाक मेळचें ना। दूरसंचार कंपन्यो आनी सरकारी आस्थापनां ह्या ना त्या कारणाक लागून रस्ते खणटना दिश्टी पडटालीं। केबल म्हणा वा लायटीच्यो तारी ना जाल्यार सिवरेज पायपलायनीच्या कामां खातीर रस्त्यांचे खणप चालूच आसतालें। हे टाळपा खातीर भौशीक बांदकाम मंत्री नवी संकल्पना घेवन मुखार सरला। जे रोड ऑटोमिक्स घालचे पयलीं तुमी तुमचे अंडरग्राउंड कितें आसा तें करा म्हणून प्रत्येकाक डायरेक्शन दिलां। इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाक, जिओक जावं बाकीच्या जे कोणाक कनेक्शन वॉटर सप्लाय कनेक्शन बी जाय त्यांनी ऑटोमिक्स घालचे पयलीं रोड आसा ते अंडरग्राउंड त्यांनी करपाचें काम। मागीर ऑटोमिक्स घालतरी 3 वर्सां परतो रस्त्याक हाल लावन मेळपा ना। पूण आमी तांकां क्रॉस रस्त्याचे क्रॉस करपा खातीर प्रोविजन दवरतले प्रत्येक कडेन। म्हणजे जे अंडरग्राउंड जे केबल जावं कितें वेता रोड क्रॉस करता तांकां परतो फुटबॉल प्रोविजन दवरतले। तांकां आतां थोड्यांक कितें जातलें जवळ जवळ लांब पडटलें मातशें, तें लांब पडटा म्हणून शॉर्टकट मारूं सोदता, तें फुडें जावचें ना। राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामाक लागून ग्रीन पार्क जंक्शन ते गिरी मेरेनचो रस्तो मरणाचो सापळो जावन रावला। फुडल्या 4 दिसां भितर हो प्रस्न जाग्यार घालपाचें आश्वासन मंत्री पाउसकरान दिलें। आनी एक 4-5 दीस राव ग्रीन पार्का कडेन नॅशनल हायवे कडले स्टेट हायवे सगळे क्लियर जातले। तूं 4-5 दीस मातसो राव। हय, पूण पावस चड पडले कारणान कितें जाता, जमीन वेट आसले कारणान जे आमी रिपेर करतात ते टिकना। 4-5 दिसां भितर परतून ओपन जाता। आतां जालें न्ही, ट्राय जालें, आतां काम स्टार्ट जालां PWDचें। पणजेच्यान आमचो खबराकार समीप नार्वेकार आनी व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख।